In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Lord Jesus, I thank you and I praise you. Thank you, Abba. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this beautiful day. Thank you for this time. Thank you, Holy Spirit, for bringing all of us together in one accord. Thank you, Holy Spirit, for preparing our hearts to receive your word. Lord, we all are sitting in the presence of Lord, in the presence of Most High God. Your word says, Lord, when two or three are gathered in your name, you are in our midst. So, Lord, I worship you. I bow down to you, Lord my God. Thank you for your presence. Thank you, Lord Jesus. Whenever we give voice to your word, Lord, we release your breath. And whenever we confess your word, when we give voice, we inhale your breath, Lord, which has life, which is alive, which is active. Holy Spirit, you are the best teacher. Thank you for teaching me and everyone. Thank you, Holy Spirit, for giving us the understanding of whatever you're going to teach us today with example. Thank you, Holy Spirit, for making our heart more and more sensitive to your word and harden to the world. Lord, I take authority in the mighty name of Jesus and I bind and rebuke any spirit of unbelief, disturbance. I bind it right now in the mighty name of Jesus to get out from here. Go and throw yourself into the sea and never to return in our minds again. Thank you, Lord Jesus, for you have prepared our mind, you have prepared our ears to hear your word. Thank you, Lord Jesus. We are hearing with our spiritual ears and we are seeing with our spiritual eyes. Thank you, Holy Spirit, for giving us the wisdom and revelation of your word. Thank you, Abba. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In mighty name of Jesus, we pray. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So I Praise the Lord, sister. praise the Lord, Sister Connie. Thank you, Jesus. I spoiled Ratmo Amka, आम्ही ते शिकलाय, but it's just like a revision, okay? Thank you, Lord Jesus. So, if suppose आमका बापाक जाणा जावपाक जाय, जाल्यार आमी कितें करपाक जाय? If suppose आमका बाप कसो आमच्या जिवितान वावर कोत्ता, बापाचे will कितें, देवाचे will कितें, देवाची कितें कोशिगाय, ओ देव आमच्या जिवितान कसो काम करता, देवाक खरें आमकां पेकोवणी दिवपाक जाय, ओ देवाचे सिलेक्टेड लायक मनशां आसताय काय, तेच मनशाक तो पेकोवणी दिता, उरल्यांक तो सफर जावं म्हणटा. सो हे आमकां सगळें कळटलें जाल्यार हाव वी वील नो गॉड. कशें आमकां कळटलें बापाची खुशी. बाप कसो आमच्या जिवितान काम करता, कितें ताची खुशी, कितें ताचे will, कितें ताचे intention, कितें ताचे actions, आमकां कशें कळटलें? Thank you, Lord Jesus. कोणी answer कराय न्हू? How we will know the will of God, what God Through wants? the Holy Spirit. Okay. The word of God, Sister Nikita, because God's will is Yeah. written in the word of God for us. Exactly, very true. Thank you, Jesus. Yes, Sister Fatima. Even through Holy Spirit, because Holy Spirit is a spirit of truth, तो रिवील कोत्ता आमकां. आनी देवाचे will आमकां कळोंक जाय जाल्यार ते will आमकां न्हू बायबलारूच मेवतले, because it's a written document which was written by the Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. आतां बापाक आमकां जाणा जावपाक जाय, बापाची खुशी आमच्या जिवितान कितें तें, बापाचो कितें कितें ताचो प्लॅन आमच्या जिविता पासत आमकां जाणा जावपाक जाय न्हू, आमी जेजूक चोवपाक गरजेचें, बिकॉज Jesus is the will of God in action. पळय हांवें हिंगा whatever Holy Spirit taught me हांवें बिश्टें बरयलां. So Jesus is the will of God in action. पयलीं आमी देवाक कशीं पळयतालीं, जशें मोयजेसान बरयल्लें, जशें अब्राहमान बरयल्लें, मागीर आमची मायंड खंय वयताली, सोदोम आनी गोमोरा कितकोन देवान ते सल्फर आनी उजो धाडून सगल्याक मारलें. मागीर आमची मायंड वयताली नोहाचें बरें, आवय इतले लोकांक फ्लड दिवन मारलो, आख्खो संवसार बुडयलो, जायनासलें कोणाकूच. मागीर आमी वयतालीं लॉजांचेर, इतले लॉज दिल्याय,
आमकां सारको देव एक व्हडलो स्ट्रिक्ट हेडमास्टर दिसनाहलेलो सारको बोडी घेवन आहा. कोणाक जाय नाहलें? जातालें सिस्टर. थँक यू जीजस. इवन आमी मिसाक वयतालीं वचपाक जाय म्हणून वयतालीं केन्ना आतां मोगान वचनाहलीं रायट. आनी इवन बायबल वाच वाच केन्ना थान बूक लागनाहली बायबल वाचपाक. इंट्रस्ट येयनाहलो. इवन तो टायम आहा जेन्ना आमकां रेतीर एटेंड करूंक जाय. हांव म्हजेंच सांगता, आय वूड प्रिफर मुवी. कित्याक बापाची ओळख आसोंक ना. बापाक सदांच पयलो मोइसेसाच्या दोळ्यांनी, बापाक सदांच पयलो नोहाच्या दोळ्यान, अब्राहमाच्या दोळ्यान. तरी पूण बायबलार बरें आनी वायट दोनूय सायड दिलोल्यो. पूण ती बरी सायड न्हू आमी वाचूंक वचोंक नाय. बरी सायड आमी समजोंक वचोंक नाय. आमी सगळी वायट सायड आहा तीच चोवपाक गेलीं. आमी पळोवंक ना की मोइसेसाक राग येतालो. आमी पळोवंक ना की एब्राहम देवाक हेल्प करूंक सोदी आनी तो आपल्याचे मेडाशीन ही इंटिमेटेड. आमी जायते कडेन न्हू आमी तेंची रॉंग सायड पळोवंक ना. आमी फकत पळयलें की गॉड इज अ पनिशींग गॉड. सो आतां आमकां बापाक जाणा जावपाक जाय जाल्यार इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू सी जीजस. कोणाकूय देवाक जाणा जावपाक जाय. जायतीं जाण म्हणटाय देव आमकां मरण दिता. जेन्ना सडन डेथ येता, एक्सिडंट जाता, एक भुरगें मरता, आमी देवाक ब्लेम कोत्ताय. आमी म्हणटाय देवान दिलें, देवान वयलें. अर्थक्वेक जावं, सुनामी जावं, कसलो वायरस येवं, ग्लोबल वॉर्मिंग जावं, आमी म्हणटाय देवाची कुशी, देवान दिलां. संवसार देवाचो. कित्याक आमकां आजुनूय सोत खबर ना. आमी सगळे इझी टार्गेट आमी देवाक कोत्ताय. आनी देव सारको बरो आहा. थँक यू लॉर्ड जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. सो आमकां देवाचें उतरूच सांगता जेन्ना फिलिपान देवाच्या जेजूच्या डिसायपलान फिलिपान जेजूक विचारलें. फिलीप म्हणपाक लागलो, लॉर्ड शो अस द फादर and it is sufficient for us. Gospel of John chapter 14 verse 8. Inga Philip म्हणपाक लागलो, Lord show us the Father and it is sufficient for us. Jesus said to him, have I been with you so long and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen Father. So how can you say show us Father? इंगा जेजू फिलीप विचारता आमकां बापाक दाखय. तेच पुरो आमकां. आनी जेजू म्हणटा इतलो तेंप हांव तुमचे सांगात आहा. तरी पूण तुमकां खबर ना. तो म्हणटा जेजू म्हणटा जेणे म्हाका पळयला ते मी म्हजे बापाकूय पळयला. फुडें जेजू म्हणटा डू यू नॉट बिलीव that I am in the Father and Father is in me? The words that I speak to you, even जेजू उतरां उलयतालो, I do not speak on my own authority. इवन जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आसलोलो 3 years ताची मिनिस्ट्री. इन दिस 3 years and even from birth तो म्हणटा हांव म्हज्या ऑथॉरिटीन उलयना. हांव जें कितें म्हजो बाप सांगता तें हांव उलयतां. हांव म्हज्या ऑथॉरिटीन कांयच कोन्ना. आय डू नॉट स्पीक ऑन माय ओन ऑथॉरिटी बट द फादर हू ड्वेल्स इन मी डज द वर्क. हांव जें कितें ह्या संवसारान काम कोत्ता हांव तें म्हज्या वस्तुकीन म्हज्या उद्देशीन कोन्ना. हांव म्हजे बोलान उलयना. पूण म्हजो बाप जो म्हजे भितर आहा तो उलयता आनी तो हीं कामां कोत्ता म्हजी कुडींतल्यान. Thank you, Lord Jesus. My फुडें जेजू म्हणटा believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe me for the sake of the works themselves. आतां म्हाका तुमकां सगल्यांक एक क्वेश्चन आहा. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आहलोलो तेजेशी तो लिपर येयलो रायट. लॅप्रसी जालोलो मुनीस येयलो. जेजून तेका धाडायलो. शी तुका वास मारता वॉस कित्याक लेपरांक न्हू आउटकास्ट तेंकां इवन तेंच्या कम्युनिटीन दोन नाहले पयस उडयताले. दे वर आउटकास्ट अनटचेबल. इवन लिपर पास जाता दे हॅड टू शाउट लिपर 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 अनहोली अनहोली अनहोली. सो जेजून तेका धाडायलो. No, sister. धाडावंक ना रायट. इनफॅक्ट तो इतलो कंपॅशनेट हार्ट जालो तेणे तेका वेंगयलो रायट आपल्याच्या हाक्यान.
जेन्ना जेजूशी सगळे पिडेन आमकां मॅथ्यू गॉस्पलान सांगता इवन जॉनान लुकान इवन तेजेशी इतलो लोक येतलो इतले पिड्योत येताले जेजून म्हणलें तुमी वोसाय आनी मातशें सफर जाय तुमकां हिलींग तुमकां डिजर्व ना हिलींग तुमी मातशे होली जाय आनी मागीर येयाय केन्ना आमकां वाचूंक मेवता ना जेजून म्हणलें म्हजी खोशी न्हू तुमकां पेकोवणी दिवपाक साफर म्हणलें ना सिस्टर सफरींग इज माय वील म्हणलें ना आमकां मेवता खंय वाचूंक ना न्हू ना whether it is paralyzed, whether it is, leprosy, blind, dumb spirit, deaf, सगल्यांक जेजून पेकोवणी दिली आनी तो ताच्या वस्तुंगेन काम कोत्तालो आमकां हिंगा क्लियरली वाचूंक येता that the father who dwells in me does the work. So कोण काम कोत्तालो पिकोवणेचें फादर फादर पूण आमकां जेन्ना दुयेंस येता आमी कितें म्हणटाय देवान न्हू तुका दुयेंस दिला तुका बूद शिकोवपा देवान तुका हें दुयेंस दिला आपल्याशी ओडून हाडपा हांवें म्हज्या जिवितान आयकलां म्हाका म्हणलां तुका हें दुयेंस जावंक ना जाल्यार तुका बापाचो मोग कोवपाचो न्हू तुका हें दुयेंस दिल्लें बापान सो दॅट यू कॅन कम नियर गॉड सो देव केन्ना आपल्याच्या भुरग्याक कॅन्सर मागतलो ना ना देव केन्ना आपल्याच्या भुरग्याक आपल्या लागीं हाडूंक जाय जाल्यार दुयेंस दितलो ना सिस्टर दुयेंस सोयतान दिता बट गॉड कॅन टर्न दॅट दॅट इवल इंटू गूड आनी हे आमचे थँक्यू लॉर्ड जीजस आमचे what you call that catechism of Catholic Church they agree this that our good God is not a cause of evil is not a cause of sickness our own Roman Catholic Church accept this but very few know Thank you, Lord Jesus. आता जेजू हिंगा म्हणटा एटलीस्ट बिलीव कोराय म्हणटा फॉर द सेक ऑफ द वर्क्स देमसेल्फ कित्याक जेजू ह्या संवसारान आसतना न्हू जेजून भोगसोणें दिलें जेजून मोग दिलो जेजून पेकोवणी दिली सारकें येस सिस्टर थँक यू लॉर्ड जीजस मागीर जॉन 6:38 आमकां सांगता हिंगाय जेजूची उतरां फॉर आय हॅव कम डावन फ्रॉम हेवन नॉट टू डू माय ओन वील but the will of him who sent me if suppose पेकोवणी जेजूची खुशी आसोंक ना जाल्यार देवाची खुशी आसोंक ना जाल्यार देव केन्ना हिलींग करपाचो न्हू रायट if the healing was not the will of God Jesus could have never performed any healings correct येस कितें हिंगा आमकां क्लियरली वाचूंक येता तुमकां सगळ्या स्क्रीन दिसता न्हू जॉन 6:38 आमकां सांगता फॉर आय हॅव कम डावन फ्रॉम हेवन नॉट टू डू माय ओन वील हांव म्हजी खोशी करूंक येवंक ना म्हजी ओन खोशी करूंक येवंक ना बट द वील ऑफ हिम हू सेंट मी कोणाची खोशी कोणाचे वील करूंक येयल्लो तो बापाची सारकें सो ही बापाची जावन आसा बापाची खोशी दॅट वी शूड लिव इन हेल्थ ही जावन बापाची खुशी दॅट तेणे आमकां अनमेरिटेड फेवर दिला ग्रेस दिला मर्सी दिला फॉरगिवनेस दिला हेल्थ दिला इफ सपोज बापाची खोशी आहलोली फॉर अस टू सफर ती सिकनेस सपोज एक्झाम्पल कॅन्सर हा ओ तुका एक क्रॉनिक इलनेस हा ही सपोज बापाची खुशी आहलोली फॉर यू टू सफर जेजू केन्ना हिलिंग्स करचो नाहलो जेजू विचारतालो बापा राव हेका हील करू ही तुजी खुशी ओ त्या मनशाक सोडून दिवं ती तुजी खुशी न्हू केन्ना आमकां बायबलाक वाचूंक येता की जेजून एकल्याक बरो केलो आनी एकल्याक बरो करूं ना म्हणून नो सिस्टर he healed right he healed everyone येस सो जोण एकल्याक पेकोवणी मेवपाची बापाची खोशी वोय वो न्हू वय सो हिंगच्यान सगल्याक अंडरस्टँड जालो कोणाकूय नो डाऊट हा that God wants us to suffer that God is the author of sickness and Satan is the author of healing नो नेवर never right thank you Lord Jesus thank you Holy Spirit आता sickness खंयच्यान येयली sudden death sickness आम्ही जायते पावटी म्हणटाय मिसकॅरेज सडन डेथ लॉट ऑफ थिंग्स आर हॅपनिंग हे हुंयच्यान येयले हू इज द ऑथर ऑफ इट
Never. He Devil. interferes in our life. एक्झॅक्टली हांव न्हू इतले वर्सां डिसेप्शनान आहलेले म्हाका दिसतालें की हें जिवीत देवान दिलां आनी हें सगलें देवा कडच्यान येता म्हाका दिसतालें की देव सारको तेणें म्हजें पास्ट पयलां आनी तेणें म्हाका ही सिकनस दिल्या म्हजें थिंकींग अहें आहलेलें आनी हांव देवाक न्हू इतलें पयस गेलेलें हांव सदांच लायक म्हाका गट्स आसोना ताका फेस करपाक कित्याक हांव गिल्ट आनी कंडेमनेशनान आहलेलें हांव म्हणटालें दिस सिकनस आय डिजर्व बिकॉज आय हॅव डन इवल पूण जेन्ना म्हाका पवित्र पुस्तका वयले जॉन 10:10 मेवलें आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका रेवलेशन दिलें that it is the Satan, the thief who comes to steal, kill and destroy. That veil was removed from my eyes. आनी आमकां 2 Corinthians 3 आनी 4 घेयला आमी इंगा आमकां सांगता वर्स 3 ओके 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4 वर्स 3 आमकां सांगता इफ द गुड न्यूज वी प्रीच म्हणजे देवाचें उतर आमी जे प्रीच करता इज हिडन कितें सांगलां इज हिडन बाय अ वेल आमी वी आर ऑल जर तर रोमन कॅथलीक जावं खंयचें डिनॉमिनेशन जावं आमकां ल्हानपणींसान देवाचें उतर मेवता रायट आमी मिसाक वयता होली युकरिस्टाक आमी बसता देवाचो गॉस्पल थिंगा प्रीच जाता उतराची म्हणणी जाता रायट सदांच होय सिस्टर. पूण केन्ना आमचे दोळे ओपन जालेले वयले हांव म्हणटालें जेन्ना जितले फावटी फादर न्हू फिग ट्रियावर शिकयता हांव म्हणटा जेजू तुका कांयच काम ना वाय यू हॅड टू कर्स दॅट फिग ट्री वॉट वॉज द फॉल्ट ऑफ द फिग ट्री कित्याक म्हणटालें अंडरस्टँडींग आसोंक ना वेल आहलेली रायट हांव म्हणटालें देवा हे सिकनस म्हाका तुवें दिला बिकॉज ऑफ माय सिन्स एंड आय हॅव टू सफर यू आर द ऑथर ऑफ सिकनस इफ इट इज युअर विल तुजी खुशी जाल्यार म्हाका पिकोवणी मेवतली तुजी खुशी ना आय विल डाय इन दीस सिकनस दॅट वॉज माय थिंकींग कित्याक म्हणटालें वेल आहलेली इवन गूड न्यूज प्रीच जालोलो पूण वेल आहलेली that if the good news we preach is hidden behind a veil, it is hidden only for the people who are perishing because they don't believe and they don't want to know the truth. Even amka Hosea 4:6 sangta, my people are destroyed because of lack of knowledge. First thing, second thing, because they refuse to accept the knowledge. They refuse to take the knowledge. आनी म्हजी गोत तीच जाल्ली देवाचें उतर फादर प्रीच कोरी मिसाचे हांवें केन्ना रिटीर एटेंड करूंक ना मीस सो मिसान देवाचें उतर प्रीच कोरी पूण वेल आहलेले आनी म्हाका इंट्रस्टूय आसोंक ना जाणा जावपाक सो फर्स्ट हें की देवाचो गॉस्पल आमकां प्रीच जाता पूण आमकां कित्याक कळना कित्याक एक वेल आसा कित्याक वेल आसा कित्याक आमकां इंट्रस्ट ना देवाक जाणा जावपाक रोचला देवा पोस्ट जालें live life king size that's it 4 आमकां सांगता Satan who is the god of this world आतां जें कितें sickness sudden accident sudden death illness हिंगा आमकां सांगता Satan who is the god of this world has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. So, Jezuk Zana Devak Zana Zapak it's very important to know Jesus because he is the exact likeness of God. आणि सोयतान जावन हा ह्या संवसाराचो देव आनी हे संवसाराचो देवान आमकां ब्लायंडेड करून दवरलेली आमकां दिसतालें सफरींग डेथ इज फ्रॉम गॉड वॉन्ट अस टू सफर ही सिकनस म्हाका येयल्या म्हज्या कुडीन एंड आय हॅव टू सफर जेन्ना देवान हो संवसार रचलो न्हू देवान काडून कोणाक डोमिनियन दिलें एडमाक रायट मनशाक. मनशाक Adam. एडमाक डोमिनियन दिलें जेनेसिस चॅप्टर 1 verse 26-27 वाचल्यार आमकां मेवता even Psalms 105 verse 3 आमकां सांगता heavens belong to heavens belong to God and earth belongs to human. He has given this earth to human. So sicknessacho author no Deus are the God of this world. At Payanikui scripture 1 John 5:19. We know that we are the children of God
and the world around us is under the control of evil one. संसार कोणाच्या कंट्रोलान हा? सैतानाच्या. सो हिंगाच क्लियरली आमकां सांगता आमी जाणाय म्हणटा आमी देवाची भुरगीं and the world around us is under the control of evil one. When black magic, curses, illness, sudden death, accident, all these things are not from God, it is from the evil God of this world, that is Satan. आणि सेटनाक नो क्रिएशन क्रिएट करपाचो पावर ना. लेट मी टेल यू, लेट मी क्लियर दिस ऑल्सो. सेटनाक कितें क्रिएट करपाचो पावर ना. सेटनाक पावर ना, तेका पावर दिताय आमी. कित्याक एक स्क्रिप्चर हा कोरिंथियन्सान, थिंगा बरयला that we are the co-creator with God. We are the co-laborers with God. देवाक हे संवसारान कितें करूंक जाय तो न्हू सदां मनशाक घेवन करता, तो एकलो केन्ना कोन्ना. Even to bring Jesus on this earth, आमची सायबीन मायची वूम गरज पडली, सायबीन मायचे वय म्हणपाक गरज पडले. होय सिस्टर. इवन नोहाचे क्रेझी वर्ड. या इवन जेन्ना देवान आपल्याचे सगळे मिरिकल्स आपल्याचो एक्झिस्टंट प्रूफ केलो थ्रू मेल ओली रायट, थ्रू नोहा, थ्रू एब्राहम, टू मोझस, टू टू जोझफ, टू डेविड. सो जितले पावटी देव ह्या संवसारान कितें कोत्ता न्हू, देव सदांच मनशाक उजार कोत्ता. आतां आमच्या इग्रोज मातेन वी हॅव सो मेनी सेंट्स रायट. आमचो गोंयचोच पात्रोन दर सेंट फ्रांसीस झेवियर, तेजे उद्देशी देवान आमकां दाखयलो आपल्याचो मोग रायट. होय सिस्टर. सो जेन्ना देव केन्ना कितें काम कोत्ता न्हू, तो सदांच न्हू मनशा सांगाता काम कोत्ता. आनी स्क्रिप्चर आहा दॅट वी आर द को क्रिएटर विथ गॉड. And I want everyone to Google or open the Bible and check. I will not tell the scripture, it is in Corinthians. So तुम्ही तुमचा पर्सनल टाइम दियाय, ओपन कराय आणि बसाय. We are the co-creator with God. So जेन्ना आमी co-creator, देवसारा खबर हा की त्या देवान हो संसार न्हू उतरान रचलोलो. And देवान आमकां in spirit we are same, right? In the image and likeness of God. सारके? सो जीबेर पोद आमचे जीबेर पोदवी हा. आणि सोयताना खबर हा की जीब ही उतरां आमकां जी दिसती पडोनाय, सबस्टेन्स ही आमकां दिसती पडोनाय, ती कॅरी कोत्ताय अ सबस्टेन्स ऑफ लायफ एंड डेथ. सो सोयताना खबर हा की देवान ही उतरां फकत उलोवपाकूच रोचूक नाय, पण ह्या उतरांक क्रिएटीव पावर हा. सो सोयतान कितें कोत्ता, तो पयलीं पळयता तुका खंयची वस्तूची एक भिरांत हा, तो तुका थॉट दिता. डेलिबरेटली तो तुका थॉट दिता. आनी जेन्ना तूं तो थॉट रिब्यूक कोन्ना, तूं त्या थॉटाचेर मेडिटेट कोत्ता, जशी गाय चोरो खाता बसून ते भाशेन तूं तो थॉट, वरी, स्ट्रेस मेडिटेट कोत्ता. एक टायम येता त्या तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता. भायर सरले की ना सैतानाचें काम जालें. I have seen this in my life. हांवें पळयलां एकली बायल म्हणो ती कितली बारीक हा, तिका डायबिटी हा. म्हाकाय डायबिटी जाल्या पुरो, हांवूय बारीक जातलें. आनी इट केम टू पास. Thank you, Jesus. सो हिंच्यान सगळ्याक क्लियर, सिकनस, डेथ, सडन डेथाचो ऑथर कोण? द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, सेटन. सेटनाक क्रिएटीव पावर ना, पूण तेका पावर दिताय आमी. ही यूज द इवल वन्स, तेजे उमके जशे जेजूचे डिसायपल्स आहाय तशे तेजे डिसायपल्स आहाय. ते येवन तुका मुद्दम इन्स्टिगेट कोत्तले तुजे तोंडांतल्यान कितें भायर काडपाक, वायट उलोवपाक. थँक यू लॉर्ड जीसस. हिंच्यान अंडरस्टँड जालें सगल्यांक? होय सिस्टर. थँक यू लॉर्ड जीसस. ओके, आता थर्ड पार्टार या. ओके, सिकनस. देव न्हू सिकनसाक एक ऑपरेशन म्हणटा, एक कॅप्टिविटी म्हणटा, एक बोणकोण म्हणटा ऑफ डेवल. थँक यू लॉर्ड जीसस. आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आहलोलो तेजी अर्थली मिनिस्ट्री आमकां हिंगा सांगता. एक्ट्स ऑफ अपोसल चॅप्टर 10 वर्स 38 हिंगा बरयला. एंड यू नो दॅट गॉड अनॉयंटेड जीसस ऑफ नॅझरेथ. कोणे अनॉयंट केलो जेजू? तो जे हिलिंग्स, मिरिकल्स कोत्ताले कोणे अनॉयंट केलो जेजू? गॉड, रायट? Please note this, huh? Who anointed? God anointed. Thank you, Lord Jesus. With the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good. कितें केलें जेजून? Doing good, healing all who were oppressed by the devil.
Under whose oppression they all were? Oppressed by the devil, for God was with him. So जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आहलोलो, जेजूक anoint केलो देवान. So जेजू जे healing miracles, even raising the death, healing miracles kottalo, it was under the power of the Holy Spirit, under the anointing of the God. So God was working with him, right? Inga burela, for God was with him. And तुम्ही note कोरशा inga clearly burela, Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by devil. So sickness is a oppression of devil. Sickness is a captivity of devil. And दोन example दिले पवित्र आत्म्यान. Okay, thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. इंगानु जेजू एक synagogue वयता शिकोवपा. Okay. This is Luke chapter 13 verse 10 to 16 घेतला. थँक यू होली स्पिरिट. आख्खो फूल चॅप्टर हांवें शेअर करूंक ना, पूण तुमी वाचाय. ओके. हांवें फकत वर्स 10, 13 आनी 16 घेतल्या. One Sabbath, Jesus went teaching in synagogue. A woman there had an evil spirit that had kept her sick for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. When Jesus saw her, he called out to her, "Woman, you are free from sickness." He placed, actually, your mic is making noise. Thank you, Jesus. He placed his hands on her, and at once she straightened herself up and praised God. आता हिंगा न्हू जेजू एक सिनेगॉगाक प्रीच करून गेलो. थिंगा न्हू एक बायल 18 वर्सां ती एक सिकनसान आहलोली, रायट, एक इन्फॉर्मिटी आहलोली. आनी ही इन्फॉर्मिटी तेका कोणें दिलोली? हिंगा बरयला, had an evil spirit that had kept her sick for 18 years. तिका न्हू पोंग पडलेले, ती आख्खी पोंग जालोली. सो जेन्ना आमचे कुडीन इन्फॉर्मिटी आसता, द स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्मिटी, ती आमकां कोण दिता? कॅप्टिविटी कोण आमकां बॉन्डेजीन दवरता? Satan. Verse 16 anu clearly burela, now here is this descendant of Abraham whom Satan has kept in bonds for 18 years. Should she not be released on Shabbat? So आमकां हे फीवर जावं, वायरस जावं, कसले कॅन्सर जावं, कसली पिडा जावं, देव is God is the author? No, right? No, sister. Very clearly Burela that she was under the captivity. She was under the bond for 18 years. Satan has kept her in bond for 18 years. आनी एकूय एक्झाम्पल दिला पवित्र आत्म्यान. आमी सगळी जोबाची जाणाय, रायट? जोब, देवान दिले देवान व्हेले, फेमस डायलॉग. आता जोबाचे लायफान जोब सदां भिरांतीन रोजार कोरी आनी एवरी डे तो सॅक्रिफायस ऑफर कोरी भिरांतीन. सो सोयतान पळयता आमचे वीक एरिया आनी तो रायट टायमींग जाणा. वेन यू आर स्पिरिच्युअली लो, वेन यू आर फिजिकली लो, तो आपल्याची एंट्री रायट टायमार दिता. एन एक्झॅक्टली तो गेलो देवाशी आनी तेणें सांगलें देवाक, तेणें म्हणलें थँक्यू लॉर्ड जीसस. तेजें न्हू एक सेपरेट टिचींग हांव ऑलरेडी युट्यूबार घायला. थिंगा न्हू तो सोयतान म्हणटा देवाक, हांव म्हणटा एका फोर्स कोत्तलो की तो तुका कर्स कोत्तलो. Job will curse you. Job देवाक कर्स कोत्तलो आनी देव म्हणटा, तूं म्हणटा टेस्ट कोर, he will never curse me, he will bless me. आनी सोयतान न्हू तेका इतलो हें कोत्ता, तेका सिकनस दिता, तेका लॅप्रसी दिता, तेजे कुडीक घाण मारता, तेजे कुडीक इतले बॉयल्स येताय, तेजी आख्खी कॅटल मोत्ता, तेजे आख्खे रिचीस वयता, तेजी भुरगीं मोत्ता, तेजे फ्रेंड्स तेजेर अगेन्स्ट उलयता. दो ते तेजे पासत प्रे करपाक येयल्ले, पूण ते तेकाच ब्लेम कोत्ता. सारकें? आनी Yes, जोगाची न्हू sister. कांयच आसोना. आनी तेन्ना न्हू तेजी बायल येता आनी तीच सैतानाची उतरां म्हणटा, कर्स गॉड, कर्स गॉड म्हणटा, कर्स कर म्हणटा देवाक. आनी तेन्ना न्हू जोब कर्स कोन्ना देवाक, तो न्हू देवाक ब्लेस कोत्ता. आनी हे सोगलें न्हू इन 18 months
18 months कोट्टा, okay. And Job 42 and verse 10 and आमका दिसून येता, and the Lord turned the captivity of Job. So Job captivity नाहलोलो, he was in bondage. आता captivity म्हणजे आमका KJV बायबलान definition मेळटा, the state of being prisoner or being in the power of enemy. म्हणजे आता ती बायल जी 18 वर्सान एक captivity नाहली, एक bondage नाहलोली, right, for 18 years. तेच भाशेन जोबाक न्हू सोयतानान केप्टिविटीन दवरलेलो, आनी जेन्ना सोयतान आपल्याचे केप्टिविटीन दवरता, there will be all suffering, illness and everything. जशे जोबाची भुरगीं मेली, जोबाची कॅटल मेली, जोबाचे रिचीज गेले, सारखे. जोबाक स्कीन आखी तेजी वास मारता, तेका लेप्रसी जाल्ली, तेजे आंगाक बॉयल्स येयल्ले. इवन तेचे बायलेन सांगले तूं देवाक कर्स कर म्हणलें. जी सोयतानाची उतरां सोयतानान देवाक सांगलोली, तीच उतरां घेवन तेजी बायल येयली तेजे तोंडांतल्यान मूड म्हणून, पूण जोबान न्हू म्हणोंक ना. आनी आमकां हिंगा दिसून येता की God turned and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends, and also the Lord gave Job twice as much he had before. So our God is a giver, our God is a good God. Even our church of Vatican II, in Article 13, it is written, all the bishops they gathered together and they said, good God cannot do evil. Amka James chapter 1 and ami vasta, right? All that is good, all that is good, it comes from heaven, from the Lord, right? So good God cannot give us evil. Thank you, Lord Jesus. So इंच्यान अंडरस्टँड जालें, आमी जेन्ना सिकनसान आसता, कॅप्टिविटीन आसता, देव म्हणटा that sickness is a captivity, it's an oppression of devil. See, sickness is an oppression of devil. आनी ती बायल 18 वर्सां कोणाचे कॅप्टिविटीन आहलोली, कोणाच्या ऑपरेशनान आहलोली, डेवलाच्या. एक्स 10 verse 38 आमकां सांगता, Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil. सो सोयतानाचे कितें तरी काम आहा, जेन्ना सिकनस आसता, सोयतानाचे कितें तरी काम आसता. हिंगा म्हणोना that तेंका सोयतानान possess केल्लें, न्हू, but Satan hand was there. तुम्ही नो वाचाय तुमच्या बायबलार, it is written that Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil. So joy oppression, joy sickness asta, that is the captivity, that is the bondage of devil. Thank you, Holy Spirit. So इंच्यान सगळ्याक अंडरस्टँडिंग जालें? कोणाक केसलो डाऊट आहा? Thank you, Jesus. आता Galatians 5:1 आमकां सांगता, freedom is what we have. Christ has set us free. Stand then as a free people and do not allow yourself to become slaves again. आमी लास्ट सेशनाक आमी शिकला आमची आयडेंटिटी, राईट, की आमी स्लेव्स न्हू, सारके. सो सोयतान Yes. जे पावटी तुका ही बॉन्डेज, ही कॅप्टिविटी घेऊन येता, curse God, he don't love you. This sickness is from God. This accident happened because of God. तेन्ना तुका पोत्तून तो स्लेवाचे थॉट्स दिता, तो तुका पोत्तून कॅप्टिविटीन घालता, पोत्तून बॉन्डेजीन घालता. तेन्ना आमकां म्हणपाक गरजेचें, फ्रीडम इज वॉट वी हॅव. क्रायस्ट हॅज सेट अस फ्री. क्रायस्ट विल सेट अस फ्री, or क्रायस्ट हॅज सेट अस फ्री. Christ has set us free. सो जेन्ना तुका थॉट्स दिता, की सोयतान तुका दिता थॉट्स, तूं केन्नाच बरें जावचें ना. ही सिकनस तुका देवा कडच्यान येयला. देवाक जाय तुवें सफर जालोलें. देवाची खुशी न्हू तुका पेकोवणी दिवपाची. सो तेन्ना आमी आमकांच म्हणपाक गरजेचें that Christ has set us free. Yes, sister. Thank you, Lord Jesus. आमकां 1 Peter 2:24 सांगता, Isaiah सांगता, Matthew सांगता, Old Testament Psalms 103 verse from 1 to 5 आमकां सांगता की देवान आमकां पेकोवणी दिली, जेजून पेकोवणी दिली. Freedom is what we have. आमकां फ्री केलें. We are no longer under bondage, under captivity, under slavery. Freedom is what we have. Christ has set us free. Stand then.
आयज पवित्र आत्मा आमकां जोण एकल्याक सांगता, stand then as a free people and do not allow yourself to become slave again, slave of that thought. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Now, coming to the fourth, okay? God is not the author of sickness and global warming. Again, I'm repeating with different example. कित्याक ही शिकोवन न्हू भोव गरजेची, नाजाल्यार आमी जिवीत भर ते सिकनसाक न्हू आपणावन दवरता हें म्हाका देवान दिलां एंड आय विल सफर ऑल माय लायफ. आमकां कोणूय आमचे नांव विचारीत आमचे कितें विचारीत आमी म्हणटा आमी डायबिटीक. तीच आमी आमची आयडेंटिटी करून दवरल्या. Thank you, Lord Jesus. Pun ami nokoi that it is a spirit of infirmity. It is from Satan. It is a bondage. It is a captivity. It is not from God. Thank you, Lord Jesus. आता ही verse पोतून घेता, okay? John 14 verse 10. Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the work. So very clear, जेजू आपल्याच्या ओस्तोंगीन उलयनासलो, बाप जे तेका सांगता, बाप जे तेका उलोय म्हणटा तें उलयतालो, की तेंगा very clearly बरयला, I do not speak on my own authority, correct? But the Father who dwells in me does the work. So जेजू आपल्याच्या ओस्तोंगीन आपल्याच्या ऑथॉरिटीन उलयना आनी आपल्याच्या ओस्तोंगीन तो काम करना, जें कितें बाप कोत्ता तें पूत कोत्तालो. Even amka Gospel of John chapter 5 verse 19, okay? So Jesus explained, I tell you truth, the Son can do nothing by himself. He does only what he sees the Father doing. Whatever the Father does, the Son does. So हे सगळ्यांक क्लियर जालें की जेजू हे संवसारान आसतना जें कितें तेका बाप कोर म्हणटालो तो तें कोत्तालो. तेजे भितर बाप आहलो आनी बाप तेजी कूड उजार करून सगळे हिलिंग्स मिरिकल्स कोत्तालो, रायट? बापान कोणाक दाणावूंक ना, रायट? की म्हजी खोशी ना तुका हील करपाक, म्हजी खोशी ना तुजे वयलो देंवसार काडपाक, सारकें? म्हजी खोशी ना कित्याक तूं पवित्र ना, तूं पयलीं पवित्र जाव, पयलें सगळें तूं होली जाव आनी मागीर यो, मागीर हांव तुका पेकोवणी दिता. केन्ना म्हणलें जेजून? No, sister. नो. No, sister. थँक यू लॉर्ड जीसस. आतां जे कोणाक हो क्वेश्चन हा की दुयेंस पिडा देवा कडच्यान येता, ओके, दिस इज फॉर ऑल दोज. थँक यू लॉर्ड जीसस. जायत्या जाणांच्या मोतीन जाता हें. This is for them, okay? Thank you, Holy Spirit, and for us also to learn in depth. आता आम्ही क्लिअरली वाचलं दोन्ही स्क्रिप्चर, जॉन 14 आणि जॉन 5, की जेन्ना देव जेजू आपल्याच्या वस्तूंगेर कांय कोन्ना, व्हेरी क्लियर, रायट? आता एक एक्झाम्पल दिता. गॉस्पल ऑफ लूक चॅप्टर 4 न्हू हिंगा पिटराची सासूमाय बोरी नाहलोली. आणि पिटर न्हू येता आनी जेजूक सांगता, म्हजी सासूमाय म्हणटा फिवर येयला, ती बोरी ना, प्लीज हील हर. And everyone begged. Standing at her beside, he rebuked the fever. जेजून कितें केलें? Rebuke. Rebuked the fever, and she got up at once and prepare a meal for them. आता suppose देवान सिकनस दिलोली, देवान फिवर दिलोलो, जाल्यार जेजू बापाचे अगेन्स्ट वयता आहलो? No. Sure. No. Yes. He wasn't rebuking something God did, right? कित्याक आमी आतांच वाचला, right? That I do not speak on my own authority. The works I do is done by my Father, right? The Father dwells in me and He does the works. Even then, Mullah Son can do nothing by himself. He do whatever he sees his Father doing. So जे कोणाक क्वेश्चन हा की सिकनस, ती कसलीय सिकनस जावं, क्रॉनिक जावं, फिवर जावं, कितें जावं, ते आमकां देवा कडच्यान येयना. मातसो वेदर चेंज जालो, थंडाय पडपाची हा, झुमकून आमी आमच्याच तोंडांतल्यान म्हणटाय, वेदर चेंज जाता, आतां थंडी जातली, फ्लू वॅक्सीन घेयला परे, आयज चड दो पडला, आयज चड म्हाका जाता चड डस्ट आहा, सायनस जातले. सो कोण ऑथॉरिटी दिता देंवसाराक? आमकां दिसता आमी बिश्टीच उलयलें उतरां. आयज भायर इतली गरमी हा, म्हजी तकली जड जातली, हीट स्ट्रोक जातलो.
आयज हांव च्या वो कॉफी पिता जाल्यार सारकें लायक मोत दिसता. ही कोण उलयता उतरां? इज इट लायफ ओ इज इट डेथ? Death. Death. डेथ आमी रियलायज तरी कोत्ता? Proverbs 6 No, to we आमकां don't सांगता, realize. Proverbs 6 to आमकां सांगता, वी आर स्नेड बाय ओन वर्ड्स. कोण येना जाल्यार कोण शेजारी तरी येवन म्हणटलो, पावस येवपाचो आहा आतां. जाली सगळी तयारी? पावसा तोट येयलो की ना? जालें. थंडी जातली, भुरग्यांक थंडी जातली. डिसेंबर येयलो की ना? थंडी जातली सगल्यांक. आमी सगळीं सीक पडटा. हें आमी आमचें स्ट्रॉंग होल्ड करून दवरलां. कितलेशेच आमी स्ट्रॉंग होल्ड करून दवरले. आईस्क्रीम खायली, ताळ पडलो. This is a stronghold which we did. Thank you, Lord Jesus. So, a fever, if suppose fever देवान दिल्ले जाल्यार जेजू ते रिब्यूक कोचो नाहलो. Agree or no? कित्याक आमी वाचलां की जेजू हे संवसारान जे कितें कोत्ता ही वॉज अनॉयंटेड बाय गॉड. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जेजू आपल्याच्या खूद उतरांनी म्हणटा, म्हजी उतरां हांव एड कोन्ना, जेजू आपल्याच्याच उतरान म्हणटा की हांव म्हज्या वस्तुंगीन उलयना, हांव म्हज्या वस्तुंगीन कोन्ना. आय एम डुईंग हांव हे संवसारान येयला नॉट टू डू माय वील. We read it, right? Not to do my will. John, Gospel of John, chapter 5. Not to do my will, but the will of my Father who sent me. Sarke? So if suppose fever or कसलीच पिडा, देवान दिलोली जाल्यार Jesus could have not rebuked it. He could have not gone against his Father. Sarke? If cancer, if leprosy, if all those sickness which Jesus has healed and rebuked them, ती देवाक कडच्यान येयलो जाल्यार जेजू तांकां रिब्यूक करचो नाहलोलो. Agree or not? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Agree, sister. आता ग्लोबल वॉर्मिंग, ओके. मातशे वादळ मोड जाले, आमी लोकली देवाक ब्लेम कोत्ताय. हुंचो पावसान दिसान एक व्हडलें झाड पडलें, देवाक ब्लेम केलो. सुनामी येयलो, देवाक ब्लेम केलो. व्हायरस येयलो, देवाक ब्लेम केलो. सारकें? थँक यू लॉर्ड जीसस. कित्याक कोत्ता? कित्याक आमकां जाणवाय ना. वी डोंट नो. आनी दुसरी मनशां ती घेवपाकूय सोदनाय जाणवाय. Psalms 115 verse 16 आमकां सांगता, the heavens are the Lord's heaven, but earth he has given to human being. So global warmingaचो cause कोण? जेजू येवन देव येवन हिंगा सगळे प्लास्टीक डंप कोत्ता, सगळे प्लॅनेटा वयली झाडां जेजू कातुत्ता. It's real. We are the one, right? Even जेन्ना देवान हे संसार घडलो आपल्याच्या उतरान तेणे बी दिती फळां रोचली, रायट? नाल्यार एडम सगळे मँगोज काबार कोत्ता आहलो. एप्पलूय हायन काबार कोत्ता आहलो. We could have not received anything. God is a good God. God is a giver. आनी तेणे डोमिनियन एडमाक दिल्लो. एडम डिसोबे जालो आनी एडमान डोमिनियन सेटनाक दिलो. सेटन इज ऑलरेडी डिजार्म्ड. पूण तेका पावर कोण दिता? आमची उतरां. कितली गोरमी जाता, हिटस्ट्रोक गेले. एंजल्स ऑफ डेथ गेले. एंजल्स ऑफ सेटन गेले काम करपाक. तेजो पावर चोड हा बिकॉज ही इज रुलिंग द अर्थ. ही इज द गॉड ऑफ द वर्ल्ड. आमकां 1 John 5:19 सांगता, we know that we are the children of God and that the world around us is under the control of the evil ones. And take a power dita आमी उतरांतल्यान. Even this black magic people, what they do, if they are sitting in Africa, they will do the black magic somewhere in other part of the world. They send the words. They know the power of words. पूण आमी नको. आमी दिसाक कितलीशींच उतरां उलयता. Thoughtless words. Thank you, Lord Jesus. आतां जेन्ना जेजूचे शीस तेज्या बारबोर आहलोले आनी जेजून तांकां प्रॉमिस दिल्ले विल गो अदर सायड, ओके. हें आतां गॉस्पेल ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 8 verse 23 to 26. Then Jesus got into the boat and started across the lake with his disciple. Suddenly a firestorm struck the lake with waves breaking into boat.
But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him up, shouting, Lord, save us. We are going to drown. Jesus responded, Why are you afraid? You have so little faith. Then he got up and rebuked the wind and waves. If suppose the storm devan dillo zala Jesu te wind and waves ak rebuke kotta hallo. No, sister. If tsunami is from God, Jesus could have rebuked. No, All right. Then why we are blaming everything for God? Even in insurance company, they write act of God. Is it really God behind this? Even the world no, war happened, we say, where was God? Where was God? God has given the dominion to man, and man has given dominion to Satan. With our words, we destroy everything. Thank you, Lord Jesus. If suppose sickness, storms, देवा कुछ नेल देवान दिला जेसु kenna tenka rebuke quotes on allo, because Jesus said, I am here on the earth not to do my will but to do the will of my Father. I don't do anything on my own. I don't speak on my own authority. पण आम्ही दिसा कितलीशी उतरा उलयते. आम्ही पवित्र आत्म्याक म्हणटाय, Holy Spirit, I give you the authority of my mouth, my tongue, the dangerous weapon of our body. You speak through my mouth. You hear to my ears, you see through my eyes. Let me speak what you want me to speak, not what I want to speak. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. So, इंचान सगळ्याक अंडरस्टँडिंग झाले. Thank you, Holy Spirit. no, sister. आता आम्ही आम्ही हो स्क्रिप्चर जाय ते पावटी उजार कोत्ताय न्हू. मार्क 16 verse 15 to 18 इंगा जेजू आपल्याच्या उतरांनी सांगता, and he said to them, go into the world and proclaim the good news to the whole creation. आपलो जो शुभ वर्तमान सगळ्याक सांग म्हणटा. Gospel of grace. The one who believes and is baptized will be saved, but the one who does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. By using my name, by using the name of Jesus, the holy, mighty name of Jesus, they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snake in their hands, and if they drink deadly thing, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick, and they will recover. Last verse, they will lay hands on the sick, and they will recover. Inga Burela, only certain people God will heal, which are the will of God. फकत थोडेच लोकांक पेकोवणी मेवतली, जेंची बापाची कुशी हा तांकां पेकोवणी दिवपाक, आनी जेंकां बापाची कुशी ना पेकोवणी दिवपाक, दे विल नॉट गेट द हिलिंग. बुरयला No, sister. हिंगा बुरयला, ले देयर हँड्स ऑन द sick. Sick, everything is there, right? All the sick. Yes. Thank you, Lord Jesus. And they will recover. थँक यू होली स्पिरिट. Yes. देवान म्हणोक ना की उमके मनशाक म्हाका पेकोवणी दिवपाक जाय आनी दुसऱ्यांक म्हाका पेकोवणी दिवपाक नाका. इफ सपोज ते भाशेन म्हणलोले जाल्यार एक स्टेटमेंट अशी आसची नासली. हिंगा आसताले थोड्यांचेर हात दवर जेंची बापाची कुशी हा तांकां पेकोवणी दिवपाक, आनी थोड्यांचेर जेंकां बापाची कुशी ना पेकोवणी दिवपाक तेंचे हात दवरी नाका. It could have been like this. But healing is the will of God. Healing is my cup of portion. Healing is my inheritance because Jesus paid the heavy price by his precious blood. Yes or no? And thank you, Lord Jesus. जे कितें बापा कडच्यान येयल ना that I will not receive in my body, because हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर, and I will not defile my body with any captivity, with any bondage of Satan. Because म्हाका देवाचे उतर सांगता, stand in freedom, you are set free. बुरेला आमकां गलेशन सांगता न्हू, गलेशन 5:1.
तुका ऑलरेडी फ्रीडम दिला, तुका ऑलरेडी सेट फ्री केला. स्टँड विथ दॅट फ्रीडम. वी नो, आता आम्ही जाणाय की सिकनेस इज अ बॉन्डेज, सिकनेस इज अ कॅप्टिविटी. जे देवान म्हाका सफर जावं म्हणूंक ना. इफ सपोज देवाक जाय जाल्यार सफर जावपाक जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आहलोलो, जेजू म्हणटा आहलोलो आतां तुजो वेळ पावूंक ना आनी मातशें सफर जावं, 2-4 वर्सां सफर जावं, 2-4 वर्सां कंप्लीट जाली मागीर यो, देन आय विल हील यू. जेजून म्हणोक ना तूं अजून होली जावंक ना, चोय तुजें पास्ट पळय. जेजून गिल्ट एंड कंडेमनेशनाचो भार दिवूंक ना. जेजून म्हणोक ना हांव तुका बोगशिना. इवन जेजू खबर आहलोली की दिस वेरी पीपल विल वन डे विल स्क्रीम क्रुसिफाय हिम, क्रुसिफाय हिम. जेंका जेजून पेकोवणी दिल्ली तीच तोंड ओपन करून म्हणटली क्रुसिफाय हिम, हिज ओन पीपल. इवन पॉन्शियस पायलटान म्हणलें आपल्याक कांयच दिसना तेजो गुन्यांव, पूण तेचे ओन पिपलांनी म्हणलें क्रुसिफाय हिम. सारकें. थँक यू लॉर्ड जीसस, थँक यू होली स्पिरिट. So sickness is not from God. Our God is a good God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. आणि even Old Testament and देखून नो जायत्यो scriptures आहाय. You all can go through it. I होकोत Psalms 103 आणि Exodus 23 share केल्या. Thank you, Lord Jesus. Inga amka Psalms 103 and verse 3 amka sangta, He forgives all my sins and heals all my disease. All means all, right? Oh, it is written that cancer will not be healed, diabetes will not be healed, blood pressure will not be healed. Burela tinga clauses कायले, terms and conditions कायले, जसे doctors आमका report दिता, chronic, lifetime. But our God is a God who can, nothing is impossible. Amka inga scripture sangta Psalms 103 verse 3, He forgives all my sins and heals all my disease. And yet, New Testament namka sangta that God has healed us, right? By His wounds. Thank you, Lord Jesus. Exodus 23, 25 and 26 amka sangta, so you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and water, and I will take sickness away from the midst of you. No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the numbers of your days. सो देवाची न्हू पयली सावन हुशी आसोंक ना. इवन ओल्ड टेस्टमेंट आमी पयशी बापाची केन्ना हुशी आसोंक ना टू गिव हीज पीपल सिकनेस. Sickness is the author of Satan. Satan is the author of sickness. बापा नो एक example दिता. Sister Margaret, you are there, right? Unmute. Yeah, Thank you, yeah, Lord. Suppose Sister Margaret, तू आता एक तो घेन हा ओके गॅसीचेर आनी तो इतलो गरम हा आनी तुजो भुरगो न्हू ते तोया धाकटो ल्हान तुजो ग्रँड चायल्ड तुजो भुरगो कोण तरी येयन ते तोयाक न्हू हात लायता. What you will do, uh, Sister Margaret? You will keep quiet or you will tell your son or tell your grandchild or anyone धाकटे भुरग्याक. yeah, तू कितें सांगतले ते तोयाक हात yes, लायनाका तो गरम हा mm, सारकें वॉर्न कोत्तले, yes, रायट. सो ते yeah, भाशेन न्हू ओल्ड टेस्टमेंटान सदां आमकां दिसून येता देव न्हू वॉर्न कोत्तालो इस्रायल पोरचेक. पळय आपल्याच्या आसऱ्या काल राव, स्टे अंडर माय कवनंट, स्टे अंडर माय शेल्टर, अबायड अंडर माय शेल्टर. पूण लोक कितें करी एवरी टायम rebellious, every time GMC come grumble, complain and murmur, right? yes, Even इतले miracles केले, इतले केले तरी पूण they were saying to God, तुवें आमकां इजिप्तासून कित्याक भायर काडली, मोरो काडली, आमी इजिप्ताकूच बरी आहली. इवन तेमी इतले miracles इतले हें पयलें. सो देव न्हू सदांच वॉर्न कोत्तालो. देवाची केन्ना खोशी आसोंक ना टू गिव सिकनेस. Even जे 40 years जेन्ना ती wilderness आहलोली, in this 40 years when they were under the covenant of God, there was no miscarriage, there was no sudden death. They all lived a good number of bore एजीचे ती मेली. So बापाची केन्ना खोशी आसोंक ना to give us sickness because he is good God, he is not the author of sickness. जशें आमी आमच्या भुरग्याक इवन म्हज्या चेड्याक जेन्ना हांव कितें गॅसीर काम कोत्ता तो येता तेका हांव 2-3 पाटी वॉर्न कोत्ताय बट स्टील इफ ही टच बूट तेका येता रायट.
So जेन्ना तू Yes. देवाच्या covenant when you're outside of the shelter of God, you will face the consequence, right? Because of your own actions. कित्याक सोयतान कशें ना कशें तुज्या तोंडांतल्यान भायर काडटलो डेथ. आनी इतले सटली काडटलो आमकां कळना पासून इन अ डे इन दीस 24 hours आमी कितलींशींच उतरां म्हणटाय. आमी म्हणटाय आयज म्हाका कांय बरें दिसता, आय एम फिलींग लेजी. आमी म्हणटा इतली भायर गोरमी जाता, जायना, सारकी तकली जोड जातली, हीट स्ट्रोक मारतलो. His job is done. We don't even realize. Thank you, Lord Jesus. See, I have shared this is about our church, the Catechism of Catholic Church, Article 57. It is written directly or indirectly, it is saying that God is not in any way directly or indirectly the cause of evil. He is not the cause of evil. He is not the cause of sickness. He is not the cause of anything bad is happening in your life. But He can turn that evil for good. तेणे जोबाच्या लायफान तेंच केलें, right? He turned the evil, जी captivity आली, he turned it to good. He blessed him double. Even Joseph, that Oh, thank you. Yes, Sister Margaret. no, sorry, sister. No problem. Thank you, Jesus. Even Joseph same तेजे भावानी तेका विकलो, 44 बायलेन तेजे allegations घातले. Everything was evil, but God turned it for good, right? That is our God, a good God. Thank you, Lord Jesus. So सगल्यांक आयचे teaching understand जालें? कोणाक कितें doubt हा, कितें caution हा? Thank you, Lord Jesus. So तुमकां आतां कॉन्फिडन्स मेळ्ळें that God is not the author of sickness. First आमकांच कॉन्फिडन्स येवपाक गरजेचें. If suppose आमकांच कॉन्फिडन्स ना, how we will lay hand on the sick? कित्याक जेजू सांगता lay hand on the sick and the sick will recover. If suppose आमकांच confidence ना that it is not from our God, it is from the Satan, how we will get confidence to lay hand? Yes or no? If suppose आमी शुअर ना हें दुयेंस खरें देवा कडच्यान येयलां, म्हाका देख शिकोवपाक, म्हाका लागीं ओडपाक, ओ हें दुयेंस सैताना कडच्यान येयलां, आमी शुअर ना जाल्यार आमी ले हँड कितको करतलीं? करची न्हय, आमी रिब्यूकू करची न्हय. सारकें? सारकें सिस्टर. थँक यू लॉर्ड जीसस. सो कोणूय कितें शेअर कोत्ता आयज कितें शिकलाय तेजेर? जस्ट इन 2 words, एनीथिंग तुमी अंडरस्टँड जालें वो जावंक नाय ऑन दॅट. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Understand, your sister, beautiful heart is teaching. Psalm 103, verse 3 म्हणटा पळय, तो सगळे तुजे अपमान बोक्षिता, ओके, Ah, आनी सगळ्या वायटाक वखद दिता. अपमान बोक्षिता, जेन्ना आमकां कोणें अपमान करतालो करता तेन्ना म्हाका कितें दिसतालें, ते घेवन बसताले आनी ते घेवन बसले म्हणटच ते दुयेंस जाताले. अशी दुयेंस काय ना, म्हणल्यार ते अपमान घेवन बसून बसून दुयेंस लायक तोंडी ब्रिदींग प्रॉब्लेम आनी कसले कसले सिकनेस काय ना. पूण जेजू कितें म्हणटा फुडें, सगल्या वायटाक वखद दिता. प्रेज गॉड. thank you, Jesus. Yes, even थँक यू Proverbs, जीजस. Proverbs 4 आमकां सांगता, देवाचें उतर म्हणटा जेंकां समजला तेंकां तें मेडिसिन फॉर his health. इवन तो आपल्याच्या उतरांतल्यान हिलिंग करता, आपल्याच्या उतरांतल्यान पेकोवणी दिता. Psalms 107 verse 20 आमकां सांगता की God sent his word and healed his people, right? येस. So देवाचे विलूट जावन हा पेकोवणी. थँक यू लॉर्ड जीसस. सो एज अ थँक्स गिविंग प्रेयर तुम्ही सगळी तुमचे अनम्यूट करे माइक and we'll say this aloud, okay? Thank you Lord Jesus, everyone. Thank you Holy Spirit. जी कोण कामार आहाय, that's okay. Thank you Lord Jesus. Satan is the oppressor. Satan is the oppressor. Jesus is the deliverer. Is the जीजस इज द डिलिव्हरर. By the stripes and wounds of Jesus, I am healed. by the stripes and wounds of Jesus, I am healed. Jesus came that I might have life and have it more abundantly.
Jesus came that I might have life and have it abundantly. Because God's words declare that healing is in God's plan of redemption, Because God's words declare that healing is in God's plan of redemption, and that sickness and disease comes from Satan, not God. and that sickness and disease come from Satan and not God. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Lord Jesus. Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, everyone. Thank you, Jesus. Thank you, everyone. God bless you Thank all. you, Sister Nikita. Thank you. Thank Thank you, you. sister. Thank you, Thank you, Brother. Sister Thank you, Nikita. everyone. Thank you, Jesus. Thank you, sister. Thank you, Sister Nikita. Thank you.